मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. इकरा देवा तू आमचो रोम पान 5 A11 पेज 5. सगल्यांक देव बरो दिसत्यो. तुका आयुश्याची कृपा दिवन फादर. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कित भाशेन आपलो जल्माचो दीस समृपता एरन आग्ने लॉपीस ताचे पासत आमी मागता. ते भक्त दिनवासस्थान वाकणटा तेव्हा ताचे भरपूर आशिर्वाद घालूं बरे भलायकी फाव करूं सगळे वायटा विघ्नांतलो राखण सांबाळूं म्हूण मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता मिना डायस सापेको जुवेल दे आल्मेदा आनी एना दे डिसोजा तेव्हा तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आगोस्तिनो फेर्नांदीस, विनय नोएला फेर्नांदीस, एना मेंडीस, कार्लूस, लुसेंडा डी कॉस्टा, स्टीफन डिसोजा, आंतोनियो टॉरेस, रेमी क्वेलो आनी इनोसेन्सिया फेर्नांदीस तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समृपता एड्रिच रिबेरो तेव्हा ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तेपाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे बहीण मानू जेजू म्हणटा म्हाका बोली नाका दया जाय. आमचे जण काळीज जेजू भाशेन दयाळ मोवाळ काकुत्सा जावं हीच दयाळाय जेजू भाशेन आमी दुसऱ्या सोबे दाखोवंक पावूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून थोडा विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सुद्दां चाकवार मरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. So
घेवया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा आमकां दवरात. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमच्या जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थ्यांचेर आड वेता तें पयस करूं आनी हो भावार्थीर कोत्तात तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेज क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या कोणान जियेतें राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान आनी आरोनान फारोआ मुखार जायती ओजापां केली, पूण सर्वेस्परान फारोचे कालीस दारून केले आनी तो इस्रायलाच्या पुता धुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो. इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगल्यांतलो पयलो जातलो, तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. इस्रायलाचे आख्खे सोबेक उलोवन अशें सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याच्या मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच एक शेजारी कुटुंब आसा, ताका त्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवन जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन जेवणाक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी तुमच्यान घेवं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखे पर्यान तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सुर्या दारीर पडचे वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इलें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवड्याचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उजार भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. होरवें वो रांदून ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलोले तोकली पांय आनी आंकड्यो. सकाळ पर्यान कांयच दवरूंक फावना. कितें उरतात तें त्या दीस उदेवचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी जें जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणू घालात आनी हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तें जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलो आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मोनजातींक आनी इजिप्तांच्या सगल्या देवांक हांव कास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी रावतात तीं गोरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक कुणा, आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतल्यात. संस्थीचे संस्थींत फरमायलोलो उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळटल्यात.
देवाचें उतर हे देवाचे वडुपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. पोतून म्हणया, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. उद्गार. Sorvesporak, 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 सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाताक आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावूंक सोदत्या नासली, पूण फक्त याज्ञिकांनी खावूंक येताले ते देवाक भेटवलेले उणें ताणें केलें. हें तुमी वाचूंक ना. हो सोनवारा दिसाक याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंवूय तुमी सुमुतींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरअपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मानू कायदे लॉज आमकां सगल्यांक गरजेचे. समाजांत लॉज आसात, धर्मीक रिलिजियस लॉज आसात आनी हेर दुसरेच कायदे आसात. आनी हे कायदे कित्याक गरजेचे? हे कायदे गरजेचे शिस्त आसूं, ऑर्डर आसूं आनी सगल्यो वस्तू बरे भाशेन सिस्टमॅटिकली जावं. हे कायदे आसात आमच्या जण एकल्याच्या बरेपणा पासत, आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक आनीक दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण येवंक. तो दर एक कायदो आसा, तो कायदो मोजबैल मानू मनशाचें बरेपण, मनशाचो मोग
आनी मनशाची गरज पळोवंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जे फारिझेव आसात ते फारिझेव जेजूच्या शिसाक पळयतात. ते भुकेल्ले आसले आनी ते वाटेन वेता तेन्ना ते कोणसां काडून तोडून खातात. आनी असल्या वेळार फारिझेव आसात ते कितें करतात? आरोप घालतात तांचेर. सोनवार ते मोडटात. म्हजे बहीण मानू, जुदेवाक सोनवार गरजेचो आनी पवित्र जावन आसलो. कित्याक सर्वेस्परा देवान 7व्या दिसाक विसव घेतलो आनी सर्वेस्परा देवान तांकां सांगलें हो 7वो दीस हो सोनवार पवित्र सांबाळात. आनी कितें भाशेन म्हज भयण मानू तो तांकां पवित्र दीस जावन आसलो आनी त्या दिसाक ते विसव घेताले, देवाक वेळ दिताले, मागण्यांत वेळ सारताले आनी देवाची भक्ती आनी महिमा तांची त्या दिसाक दिसून येवंक जाय आसली. पूण म्हज भयण मानू जेन्ना कायदे ते पाळटाले तेन्ना आनीक जायत्यो वस्तू आनीक जायते कायदे ताणें त्या दिसाक काडलेले. मनशांनी कितें करूंक जाता, कितें करूंक जायना. आनी हे भाशेन म्हज भयण मानू मनशाचें जिवीत ताणें अवघडायचें केलें. तांचें मन फकत फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ आसलें. पूण मनशाची जी गरज आसा, द कंडिशन ऑफ द ह्युमन पर्सन ते पळयनासले. पूण जेन्ना ते कायदे पाळटाले ते फक्त जो कायदो आसा तो पाळपाचो, मनशाची कितें गरज आसा, मनशाचो जो कितें हुस्को आसा ताचेर ते लक्ष घालिनासले. पूण म्हज भयण मानू जेजूचें मन आनी जेजूचें काळीज कित्याचेर आसलें. दुबावबिणे जेजून एकूय कायदो मोडूंक ना. आनी ही वॉज नॉट अगेन्स्ट द लॉ बट ही अगेन्स्ट जे इनह्युमन आनीक जे इनसेन्सिटीव लॉ आसले तांचेर तो अगेन्स्ट आसलो. तो जेजून कितें केलें? जेजू जेन्ना खंयचो कायदो पाळटालो तेन्ना मनशाचें ताणें बरेंपण पळयलें, मनशाची गरज ताणें पळयली आनी मनशा सोबे हो हुस्को दाखयलो. आनी हेच कितें म्हज भयण मानू जेजू तांकां सांगता, म्हाका दया जाय, बोली नाका. आनी आदल्या कोरांत आमी पळयता जायते मानामेंत आसात, 10 मानामेंत आसात आनी जायते कायदे आसात. पूण नव्या कोरांत हे सगळे कायदे जेजून एकाच कायद्यान सगळे गुंतून हाडले. खंयचो तो कायदो? जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सो जावं ते मागीर समाजाचे कायदे जावं, धर्मीक कायदे जावं, सगळे कायदे मनशाच्या मोगाचेर धरलेले आसात, मनशाच्या बरेपणाचेर धरलेले आसात आनी मनशाची जी गरज आसा ताचेर धरलेले आसात. आयचे पयलें वाचप म्हज भयण मानू सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर सर्वेस्पर देव केरीत भाशेन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता. सर्वेस्पर देव तांकां सोडूंक वेता आनी सोडूंक वेता तेन्ना ताणें कितें करूंक जाय इज गिवींग दॅम इन्स्ट्रक्शन. आनीक इस्रायल परजेन ही इन्स्ट्रक्शन आयकून ती पाळूंक जाय आसली. सो 2 वस्तू गरजेच्यो आसल्यो, ओबिडियन्स एंड देअर फेथफुलनेस टू गॉड, विस्वासीपण. कित्याक देव तांचे सोबे विस्वासी आसलो, देवान तांचे रोडणे आयकलोले आनी आतां तो सोडयतालो. सो हेवूय मोगाची भयण मानू जेन्ना आमी कायदे समाजांत आसात, द ओबिडियन्स आनी फेथफुलनेस गरजेचें जावन आसा. ते मागीर कसलेय ते कायदे जावं, ते कायदे आमी पाळूंक गरजेचे. दुसरे सुवातेर थोडे जे कायदे आसात ते मनशाच्या बरेपणाक पळोवनात. मनशाचें बरेपण थंयसर आसना. आदी करून आयल्यात आतांय तशेंच, पूण आतां ते मनशाचें बरें पडनात म्हणटच ते कितें करूंक गरजेचें, ते बदलूंक गरजेचें. यू हॅव टू चेंज देम. आनी तिसरे सुवातेर म्हज भयण मानू थोडे मनीस आसात आपस्वार्थी, आपलें चिंत्तात, थोडेच मनशाचें चिंत्तात आनी कायदे काडटात. असल्या कायद्यांचेर आमी निशेध मारूंक गरजेचो. तर म्हज भयण मानू आमकां कायदे गरजेचे, पूण कायदे आमी जेन्ना पाळटात तेन्ना हे सगळे कायदे आमच्या बरेपणा पासत, मनशाच्या मोगा पासत आनी मनशाची गरज आसा ती वळखून घेवं ते गरजेक पावूं. तर जेजू भाशेन आमी आमचें काळीज आनी मन दयाळ करूं, आमचो मोग आनी हुस्को एकामेका सोबे दाखोवंक तेच बापाची कृपान बळ म्हजो एकल्याक मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया C30 तुकाच बापा पान 40 C38 पेज 44. तुकाच बापा
म्हज्या बाबा पिड्यान म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी आमची पवित्राय वाडूंक ती बदलूंक आमच्या आत्म्याचें पोसण करूंक दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, तुमची सगळ्यांस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय वशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदार शासनाचे देवा सोरकां सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवन पावंड घडटा. तीर बरवर्षान ताचे मैमेवो येण्याक ओतरता. तुका आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोस मरून सोसुंबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली. तुका नोब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नोव्या आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गोट परगटुया. तुझ्या कुसानी बोलो जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोड मोडणारा आमची सोड मोडतो. बाबाजीच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वांची कास सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुड्या रोगो शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझ्या पवित्र सभेचा उगडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा, आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोजोनपणाचो भरभोसो दोमेले ती आमच्या गोचयांची, आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोसळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची त्या कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे मायेस सांगाती, भाग्याव झुजे तिचो पोती, भाग्याव धर्म दिता, भाग्याव सुसेवास, आनी सोर कांय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता भरपी. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकले प्रार्थन हे वेळार दीर्घ घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताडणे पडू दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार, त्या कोणाची वितार सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां जुदा काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हणजे पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमतिका शांती दी, आनी तूं सगळ्याक वटांत सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणात. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेका मोगात जीवची शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटलेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D10 एकाच उंड्यान पान 50 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरे कुस्कून आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोबली, जेजू बसलो आमी जाले. एकूच मिळोन सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रोगो.
सोबी जेजू मोसो आमी साबे Ekuzubis ami bardzo moga ubis Jezu mila Jego zadnia amka kelia amliat moga Sognia mego Ekazunia amka mado Dore kusko प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, जीवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वाटो घेतला, हे पवित्र रितीन पोत्तून वाटो घेऊन तुझे जीवित आमच्या भितर ओदीक वाढू हे मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सव्या सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र तुमचेर आपला आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. E1 आमची बरी राव तू सोमया 570 आणि 100 E1 पेज 76. आमची बरी राव तू सोमया